मंत्र्यांच्या नावांचो गैरवापर करून लोकांक फटोवपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। शेतकी मंत्री रवी नाईक, येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो, मांद्रेचो आमदार जी दारोलकार आणि निलेश काब्राल हांच्या नावान लोकांक तोपी घातिल्ल्याचे प्रकार फुडें आयल्यात। हालीं मंत्र्यांच्या नावांचो आधार घेवन लोकांक फटोवपाचे प्रकार खूब जाल्लेले आसा। हालींच मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगलें की जेंच्यांनी आपल्या वांगडा फोटो काडला त्यांनी ताचो मिसयूज करचो न्हय, किंवा आपल्या वांगडा काडलेलो फोटो दाखोवन जर कोण तुमचे कडेन पयशे मागता किंवा आनी कितें करता ताका बळी पडचे न्हय अशें खुद्द मुखेलमंत्र्यान सुद्दां स्टेटमेंट केल्लेलें आसा। आतां आनी एक प्रकार उगडकीस येयला तें म्हटल्यार शेतकी मंत्री रवी नाईक, वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो, पेडणेचो आमदार जी दारोलकर आणि निलेश काब्राल हांची नांवां घेवन लोकांक कडसून पयशे उखळप किंवा लोकांक कडसून लोकांक फटोवप हे प्रकार उगडकीस येयला। सो अशा प्रकारांक बळी पडचे न्हय, अशा प्रकारांक आनी गोंयकारांनी बळी पडचे न्हय, अशा लोकांचेर विश्वासूय दवरचो न्हय, अशीच एक मेसेज हांगा हेंच्या कडसून येयल्लेली आसा। आनी अशा प्रकारच्यो घडणुकांक तुमच्या मुखार घेवन येता ते पळयत रावत घेवन येता।